आजी दोन्ही मंत्रारी डिस्कशन करचें. सुरे आम्ही हे मंत्र 3 पंत रिसाइट करूया. तुमकां साध्य असल्यार तुम्ही रिपीट करूयात. हांव स्क्रीनार घालेलें आसा. एक लाईन रिपीट करता. 3 पंता करता. तुमकां साध्य असल्यार तुम्ही रिपीट करूयात. कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. दोन्ही पंता म्हणता. कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. लास्ट टाइम. कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. आता जे वर्ड टू वर्ड मिनींग पळोवपाक जाल्यार डिटेलान पळोवपाक. कुर्वन् म्हळ्यार ईशावास्यम. हाजी तुम्ही फुडें श्लोक पळयले. ईशावास्यम म्हणून ते सिद्धांता वयर आशिल्लें. म्हळ्यार हे मनोस्थिती दवरचें की हे पुरा कसन जगत अशी हे देवालयांची म्हूण आमी देवाल दास्य जावन आसत, दास जावन आसत, त्या भावनेर जीवन केल्यार कंटिन्युअसली. म्हळ्यार कुर्वन् म्हळ्यार कंटिन्युअसली करचें. एव ही कर्माणी जिजीविषेत म्हळ्यार अशी ही भावना दवरून, ईशावास्यम म्हणून अशी भावना दवरून आमी आमगेलें जीवन व्यतीत करता ती. तेन्ना 100 कटल्यान वर्ष जीवन केल्यार ते होड विशय, तांतूं कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून अशें सांगिल्लें आसा. समह शतम म्हळ्यार 100 वर्स न्ही, 100 वर्सां किंवा चड राबल्यार येडना. ईशावास्यम भावनान म्हळ्यार देवाल दास्य जावन देवालें पुराय हें म्हणून ही भावनान कितलेय वर्ष राबयत काय. मात अशी कोण जीवन करनातल्यार विंगड खंयची वाट ना म्हणून ह्या श्लोकान सांगता ती. आनी तू कसन सांगता ती. अन्यथा म्हळ्यार विंगड खंयचे. अन्यथा इति अस्ति न लिप्यते नरे म्हळ्यार विंगड खंयचेची भावनान जीवन करता तसं विंगड वाट ना म्हणून. ईशावास्यम देवा हे जगत तुगेल्यांची, हांव तुगेल दासू म्हणून ही भावन कोण जीवन केल्यार कितली की 100 कटल्यान वर्ष राबल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. ते धन्य जीवन म्हणून ह्या श्लोकान तू सांगता ती. सो आतां आमी मुखार सुन वचया. हांतू म्हळ्यार मेन आमी पळयत की हे ट्रान्सलेशन, हे इंग्लिश ट्रान्सलेशन. म्हळ्यार आतां तुमकां सांगल्या म्हणटकीर वन मे अस्पायर टू लिव्ह फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स म्हळ्यार शतशमः 100 कटल्यान वर्ष वांचून वयत आमी जीवन करूं ईशावास्यम भावनान केल्यार म्हणून. हे भावन सोडून अन्यथा विंगड खंयची वाट ना म्हणून ईशोपनिशद सांगता. आतां आमी पळयत की हे 4 सेशन आयचें. सुरे सेशन इंट्रोडक्शन आशिल्लें, दोन्ही सेक्शन इन्वोकेशन आशिल्लें म्हळ्यार सूर करतना. लास्ट टायम जननी माताजीन शुरे मंत्र केलेलें, आजी दोन्हीच करता आसा ती. इंट्रोडक्शनान तू म्हळ्यार साधारण म्हणटा कोणी सेशन हे पण सुरे जॉइन जाली जाल्यार इंट्रोडक्शनान मेन पॉयंट अशें आशिल्लें की हे जगत ते परफेक्ट आसा म्हूण खंयची कारणान देवान केलें आसा. कसं जाल्यार आतां आमी पळयत परफेक्शन ऑफ मॅनेजमेंट म्हळ्यार मॅनेज करता म्हूण ना, तेन्ना तें मॅनेजमेंट परफेक्ट काय म्हळ्यार तितलो मोठा अरेंजमेंट आसा. आतां आमी जगत यान पळयत समुद्रा देखून उब जावन तें उदक वयर वता, ताजेर मोड येता, मोड जल्स येता, पावस येता आनी त्या नेलार येता आनी ताजेर पुरा धान्य पुरा जाता. म्हळ्यार आमी पळयत की देवान एक दृश्टांत दिलेलें, देवाल मॅनेजमेंट कितलें परफेक्ट आसा म्हूण पळयत. आनी तू कसले इंटरवेन्शन पुरा ऑटोमॅटीक जाता आसा, सूर्योदय जाता आसा, परफेक्ट मॅनेजमेंट आसा देवान, कसले इंटरवेन्शन नाका. जाल्यार हांव तू प्रश्न येवचे पुरो की वय तुम्ही सांगिल वय मोड जाता, पावस येता, जाल्यार एक कडेन चड पडता, एक कडेन उणी पडता, तेन्ना परफेक्ट मॅनेजमेंट कशी म्हूण सांगयत. एक कडेन उवार येता काय, एक कडेन जावं पावस येना, मागीर हे मॅनेजमेंट परफेक्शन न्ही म्हूण कोणी अशी डावट येता ना.
केन्नाय खंयचे वस्तूचें ताजें कारण कसं जालें तें जालना, ताजें पर्पज म्हळ्यार ताजें उद्देश कसं न्हय. हें जगत देवान केलेलें वय पुरो ऑटोमॅटिकली जेतास वय, जाल्यार देवालो हो उद्देश आसा की हें जगत तें अंतू दुःखालयम अशाश्वतम. म्हळ्यार अंतू दुःख सुख येता आसता. देवान हें परफेक्टली प्लॅनिंग केलां की आमकां हें मनुष्य जिवनांत हें दुःख सुख पळोवन आमकां मनांत येवका की हाजे की हांव मुखार वय कसं न्हय आसुवें, आध्यात्मीक विशय आसुवें, आत्म म्हळ्यार कसं न्हय, हें देवाल विशय म्हळ्यार कसं न्हय, हें पुरो मना येवचे खातीर देवान हें परफेक्टली हें जगत प्लॅनिंग दिलां. सो जगत परफेक्ट आसा आनी हें परफेक्टली प्लॅन्ड आसा की मनुष्य जावन जिवनांत आमगेल मनांत असल पुरो प्रश्न येतलो आनी असल पुरो प्रश्न आयले सिता आमी गुरू साधू शास्त्र हांगेल्या वतलीं ती आनी हाजें आमकां प्रश्नाचें आमगेल कसन त्या मनांत आसा ताजें उत्तर मेळटलें. तसलें असलें एक व्हड उपनिशदांतू हें एक ईशो उपनिशद म्हूण हें काव्य. तो आमी आजी मुखारसून वचा हंतू दोन्ही सुरेश मंत्रांतू आमी ईशावास्य म्हणू ताजे मेन प्रिंसिपल शिकेल सिद्धांतू. ईशावास्य म्हळ्यार सांगल्या मणकेची पुरा हें देवालयांची म्हणू, पुरा प्रॉपर्टी पुरा सगळें जगत देवालयांची म्हणू तें मनोस्थिती दवरचें ताका ईशावास्य म्हूण सांगचें. सो हे ईशो उपनिशदाचे 8 मंत्रांतू हे तीन मंत्र पड सुरेचे ते एक सेक्शन म्हूण सांगेत. सुरे मंत्रांतू ईशावास्य म्हूण सांगता ती म्हळ्यार की हें पुरा देवालयांची आनी देवान प्लॅन कशें आसा पळय त्या लेकार आमी शास्त्रां बरयले लेकार आमगे जीवन व्यतीत केल्यार म्हळ्यार इन हार्मनी म्हळ्यार देवान सांगल्या मणकेची सद्भावान हें प्रकृती ओट्टू हें जगत्या ओट्टू रावची भावना नासल्यार ईशावास्य म्हूण तें सुरेचे श्लोकांतू. दोन्ही श्लोक आज आमी कसन डिस्कस करता ती तांतू आमकां ह्या श्लोकांत आमकां कळटा की स्पेशली प्रभुपाद स्वामीन हांतू अनुवाद दिलेलो आसा ह्या श्लोकांतू ताजेर आमी डिस्कस करतना आमकां कळटलें की देवाल मनांत आशिल्लें मणके जीवन आमी केल्यार तांतू मस्त सकट आमी चांग जीवन करूं येता म्हूण. आनी पर फ्रायडे तिन्नी श्लोकांत आमकां कळटलें की अशी जीवन करनातल्यार कसन एक कश्ट येता म्हणून त्या विशयार वय आमी पळोव येता. सो एक प्रकार पळोव येता ह्या सेक्शनाचे 3 श्लोकांतू सुरेश श्लोकांतू आमकां येता की हें पुरा देवाली प्रॉपर्टी आनी आमगेल कसन आमकां आमगेल भाग्यांतू आमगेल कसन एक कोटा आसा तें आमी हें जिवनांतू एक्सेप्ट करून देवान दिलें कसन की चांगा खातीरची म्हूण आमगेल जीवन त्या भावनेन व्यतीत केल्यार तें ईशावास्य म्हूण सांग येता. आनी आयची श्लोकांत आमी एक प्रकार पळोव येता की देवान सांगचे हें उपनिशदान सांगचें आसा की अशी एक भावना दवरून कितलें वर्स जीवन केल्यार तें जीवन धन्याची म्हूण. आनी तिन्नी श्लोकांत तुमी पुरेपणांत पळय येता की कसने अशी सांगेल मणके करनातल्यार मुखार सुनू चांग न्हय तें म्हूण त्या प्रकारार आमी पळोव येता. सो आमी हें पळयतात पळय की 100 कटल्यान वर्स वांचल्यार चांग जावन जीवन केल्यार तेन्ना आमकां लेखचें पुरो तें पुरा साधू संत व्हड व्हड भक्तां खातीर मात हें म्हणून अशें देवान सांगल्या मणके शास्त्रान सांगल्या मणके करचें तें आमगेल तसले ग्रहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली जनाक आनी कशी करची तें पुरो साध्य न्हय. त्या शास्त्रांत आनी आयकुचें चांग बरें दिसता जाल्यार प्रॅक्टिकली तें करचें आमकां आमगेल लायफान तितली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता करूं जातलें की ना. शास्त्रांत ताजे खातीर मस्त सकट दृश्टांत दिलेलो आसा. मस्त सकट दृश्टांत म्हळ्यार अशी की अंबरीश महाराज म्हणून एक काणी सांगता जाल्यार अंबरीश महाराज म्हळ्यार तो राय आशिल्लो. तो भागवतमांत तागेली काणी येता कितलीकी हस्ती कितलीकी राणी तागेली सगळें राज्य आशिल्लें तागेलें जाल्यार तो राज्य करता. रायल म्हळ्यार तुमी पळोव येता तागेल्या कितली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. सगळें त्या देशाचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार पुरा ताणें सुशासन करूं आसा. पुरा हातूंत भाग घेवका कितलीकी सकट कार्य आसा युद्ध आसता तांगेलें पुरा प्रजाल्लें कसन कसन प्रॉब्लेम आसता तें सॉल्व करता. जाल्यार अंबरीश महाराजान दाखोवन दिलेलें आसा तागेल्या जिवनांतू की कशी आसल्यार म्हूण देवालें सेव करून जीवन करचें खंयचेय सिच्युएशनांत खंयचेय अवस्था राय असो ग्रस्त असो ब्राह्मण असो खंयचे स्थितींतूय देवाल सेव करूं येता म्हणून ताणें तें दाखोवन दिलेलें आसा. तशींच शास्त्रांत आमी पळोव येता अनेक सकट एग्जाम्पल आसा. आतां हातूं ह्या वेळी सांग येता तुमी पळयलें आसता पुरो की अशी जीवन करनातल्या ऑल्टरनेटीव ना म्हणून. ऑल्टरनेटीव ना न्ही आसचें पुरो जाल्यार ताचें चांग न्हय. जीवन कशी जाता जाल्यार आमकां जन्म सार्थक करता जाल्यार
हें देवान सांगिल्लें म्हणके केल्यार जन्म सार्थक. आतां फॉर एग्जाम्पल दृश्टांत दिवपाक जाल्यार एक 10 माळ्या बिल्डिंगार राबता ती, आनी ते 10 माळ्यार बिल्डिंगार राबच्याक थंय लिफ्ट ना त्या बिल्डिंगान. तूं लेट्स से स्टॅरकेस आसा, तुमी स्टॅरकेसार दोखून देंव येता. हीच चांग वाट न्हू तुका देंवन येवच्याक. मात कोणी चॅलेंज करूं येता, ना अशी न्ही, अशी लॉजिका खातीर आर्ग्युमेंटा खातीर सांगूं येता, कंडेर दोखून उडकी मारून येता म्हूण. मात ते कंडेर दोखून उडकी मारची 10 माळ्यार दोखून ते विंगड वाट ती समूग. सो हें स्टेप बाय स्टेप भक्तींत मुखार येवन ते स्टॅरकेस चोवन ऑर स्टॅरकेस चोवन देवल्या म्हणकेची ही देवान दाखोवन दिलेली वाट. हे प्रकार एक जीवन करनातल्यार रियली आमी पळयता हें जीवन एक मनुष्य जीवन मेळ्ळेलें तें एक सार्थक जायनासी, ते कंडे दोखून उडकी मारल्या म्हणकेची म्हूण सांगयत. सो हें आतां एक श्लोकाचें विवरण पळयतरी प्रभुपाद स्वाम्यान दिलेलें आमी तें अनुवादा दोखून डिस्कशन करुया. अनुवादान तूं बेसिकली प्रभुपाद स्वाम्यान इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगिल्ले आसा. ते इम्पॉर्टंट पॉयंट आमी नेक्स्ट हाफ एन आवरान तूं संक्षिप्त रुपारी डिस्कस करुया. सो फर्स्ट पॉयंट आतां आमी सेक्शन 1 आमी पळयलेलें, जें सांगता की ईशावास्यम प्रिंसिपल आनी हें. आतां फर्स्ट पॉयंट म्हळ्यार प्रभुपादान स्वाम्यान सांगचें की कर्मबंधनान तूं पडल्यार तें एक मृत्यूचें कारण म्हूण. म्हळ्यार हें जन्मांत पळयल्यार आमी पुरा कशी खंयची होड भंय कोणाक आसता म्हळ्यार मृत्यूचेंची खंडीत. इंग्लिशान सांगचें म्हळ्यार एलिफंट इन द रूम कॉन्सेप्ट म्हणटात पळय. पुरा जेन्ना गोत्त आसा जाल्यार ताजे विशयी कोणाक उलोवच नाका म्हण सांगतात. ते होड एक भंय. जाल्यार ईशावास्य म्हणून ह्या प्रिंसिपलान सिद्धांतान आमी जीवन केल्यार त्या आमी भंय वता म्हूण सांगिल्लें आसा. अशी एक सांगच्याक एक सानी एक जोका म्हणके एक काणी आसा. एक मनुष्य एक चल्ल आसता खंय, तो तागेली आजी आनी माजर आवट राबता खंय. तो सांगता खंय आतां ताका खंय विंगड देशांत काम मेळटा. ताका तागेले फ्रेंडा सांगता खंय तो मदे मदे येवन घडकड वचून चॅक करी, म्हळ्यार म्हगेली आजी आनी एक माजर आसत आनी कशी आसत म्हूण पळय म्हूण. म्हळ्यार हांव म्हाका डेली कॉन्टॅक्ट करूं जायना, तूं आनी कसले प्रॉब्लेम असल्यार म्हाका सांग म्हूण. तेन्ना तो एक दिवस तागेले फ्रेंड सांगता खंय की फोन करून की ते माजर गेल्लें म्हूण. अरे बापरे. तो फ्रेंड सांगता खंय अशी सांगचें ना जे तुवें माजर गेल्लें म्हूण. कशें जालें तें माजर माडार चमकून वता आशिल्लें तेन्ना पडलीं तें वयर दोखून आनी तें गेल्लें म्हूण. तेन्ना तो फ्रेंड सांगता खंय मृत्यू विशीं अशी सांगू नज हगूर सांगता. एक सुरेपंता सांगता आनी म्हाका सांगता की ते शींची ते माजर चमकता आशिल्लें माडार एक पंता म्हूण. मागीर हगूर ಸ್ವಲ್ಪ काळान सांगीत तुवें ते माडार दोखून पडलीं दिसता ते तोगू पडले सी ताका संकी जाल्लीं ताका हांव पळयता कसं न्ही म्हूण. आनी तिन्नी पंता फोन करता आनी तूं म्हाका सांगयता ते माजर गेल्लें म्हूण. तेन्ना पळय तें एक हगूर सांगलें म्हणके जाता. अशी सांगची न्ही माजर गेल्लें म्हूण. जायता म्हणटा. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळान तागेलो फोन येता खंय, तुगेली आजी माडार चमकता आशिल्ली म्हूण. म्हळ्यार हो मृत्यू विशय असो आसा की कशी जावन सांगल्यार ताजें इम्पॅक्ट आसता. जाल्यार ते मृत्यू दोखून भायर येवचें साध्य आसा की तो मृत्यू म्हळ्यार कसले आमकां ते कश्ट जाता तें प्रभुपाद स्वाम्यान हें फर्स्ट पॉयंटार सांगचें आसा. आमगेलें आत्म म्हळ्यार सनातन आसा, मात आमगेलें शरीर नश्वर जावन आसा. तें केन्ना ना केन्ना एंड जातलें. आतां आमी आनीक एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार सिनेमा हॉलांत आनी पुरा जेन्ना सिनेमा पळयतना तांगेलो कोणी फेवरेट हिरो आसता. ते सिनेमांत फकत ती सॅड स्टोरी जाल्यार त्या हिरोक मस्त सकट कश्ट येता. ते हिरो त्या पिक्चरांत ताका मारतात की तागेले फॅमिली मेंबर्स आवट तुका संकी कश्ट येता. तेन्ना तो कोण पिक्चर पळयता फॅन आसा पळय ते सिनेमा हिरोलो, ताका ते कश्ट पळोवन ताका दोळ्यार रडणी येता खंय. हो हिरोक पुराशी कश्ट जाल्लें म्हूण. तेन्ना आतां आमी एक लेखार पळयता की त्या मनशाकाय कश्ट जायनी म्हूण ते कश्ट त्या पिक्चरांत ते हिरो जाता आसा. हो कसले रडता बैसून. कसले की तागेलें एक प्रकारारी ताका तें एक भावन तागेली ते हिरोले ಒಟ್ಟು अटॅचमेंट जाल्लें आसा. भावन तागेली ताका हिरो कसं नाही जाल्यार ताका कश्ट दिसता म्हूण ताका मनांत येता. तशींची प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आसा की आमी कशी आमगेल्या शरिरा ಒಟ್ಟು अटॅचमेंट जाता ती आमगेल्या आत्माचें निजावन कांय कनेक्शन आमगेल्या आत्मा म्हळ्यार सनातन जावन आसा. जाल्यार ते शरिरा आशिल्ल्या कश्टांत त्या आत्माक दिसता खंय हें म्हाका कश्ट जाता म्हणून. आत्म निजावन सत्तिजानंद विग्रह म्हळ्यार
नित्य जावन आनंद जावन आशिल्लो तो म्हळ्यार देवाले अंश न्हू आत्म म्हळ्यार, जाल्यार आमी त्या शरिरा ओटू आमगेले अटॅचमेंट करतात पळय, ते कशी पिक्चरान तो पळयतलो ते हिरो ओटू अटॅच जाता, तशीच आमी आत्म जावन आमगेली इंद्रियां देखून आमगेले शरिरा ओटू अटॅच जाता ती म्हूण हे कॉन्सेप्ट आसा. आमी शरिरा ओटू आयडेंटिफाय केलेले निमित्त आमी हे शरीर म्हूण दिशिल्ले निमित्त आमकां ते कश्ट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. प्रभू स्वामीन सांगचें आसा की कशी सूर्या किरण सगळे जगत्यान पावन उजवाड जाता, तशींच ते आमगेले शरिरा भितर आशिल्लो आत्मा ते सगळे शरिरान तंतू आमगेले चेतना तंतू स्प्रेड जाता पुरा कडेन, आनी ताजे निमित्त आमकां कसले शरिरा जाल्ल्यान सुख दुःख ते आमकां जाल्ल्या म्हणके दिसता म्हूण. सो टू दॅट एक्सटेंट म्हळ्यार आमी केन्ना ते आमगेले शरिरा थ्रूच आमकां सुख दुःख मेळटा म्हूण आमगेले मन अंत आसा पळय, तेन्ना ते आमकां कश्ट आसतलें. जाल्यार आमी ह्या मुखार आयच्या सेशनान डिस्कस करुया, केन्ना आमकां मनांत येता की देवाल सेवेन तूं देवाल भक्तीन तूं त्या आत्मात मेळचो आशिल्लो तो आनंद आसा पळय, तो भारी व्हड आनंद आसा. आनी ताजें त्या शरिराचे परे जावन आसा तो आनंद, त्या शरिरा वांगडा कनेक्टेड ना त्याच्या आत्माचे आनंद. तेन्ना ते आमकां ते देवाल वांगडा ते कनेक्शन मेळटा पळय, तेन्ना आमगेल्या मना देखून पुरा प्रकारान भंय दूर जाता. देव अभयदाता म्हूण सांगतात आमी, देव आमकां त्या भक्तीन तो आमकां अभय दिता म्हूण आमी सांगयता. सो दोन्ही पॉयंट आमी पळोवंक गेल्यार प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आसा की भगवत गीता तुमी कोणी कोर्सांनी अटेंड कोन्न आसा पळोवप, ते 3 पॉयंट येता भगवत गीतान त्यांची प्रभुपाद स्वामीनान सांगचें आसा की कर्म, विकर्म आनी अकर्म म्हूण हे 3 हांची डेफिनेशन कशें न्हय. कर्म म्हळ्यार कशी शास्त्रान सांगिल्ले लेकार आमी पुरा कर्मांगात भाग घेवन आमगे जीवन व्यतीत करता ती, आनी ताजेन पुण्य संपादन करता ती, ताका कर्म म्हणचें. विकर्माचे डेफिनेशन कशें न्हय, शास्त्राचे उपरट जावन म्हळ्यार शास्त्रान सांगिल्ले विरुद्ध आमी आमगेलें जीवन करता ती, ताका विकर्म म्हणचें आनी ते पापा कारण जाता. आनी तिन्ही भाग म्हळ्यार अकर्म म्हणून. अकर्म म्हळ्यार कशें न्हय, खंयच्यान आमकां पापय न्ही पुण्य न्ही, शुद्ध जावन सत्वान तो आमी देवाल सेवेंत करतात पळय, त्या पाप आनी पुण्याचे परे जावन आसता. आमी पापा देखून पुण्या देखून मुक्त जावन ह्या जिवनांतू आनंदू ह्यांची जिवनांतू ह्यांची जन्मांतू आमी त्या आनंदाचे अनुभव करूं म्हूण. त्या कर्माचे सनातन जावन त्या आनंद प्राप्ती जावंच तसले ते विषय आसत पळय, ताका अकर्म म्हणचें म्हूण सांगयता. मुखार सुनू आमी हे पॉयंट पळयता. स्वामी नेक्स्ट पॉयंट सांगता ती की कशी अकर्म म्हळ्यार आमी देवाल विशय करता करता आमगेले सामान्य जावन जिवनांतू केन्ना कशी ते देवा ओटू कनेक्शन आमी इस्टॅब्लिश करूं येता. सामान्य जावन जिवनांतू आमी पुरा जनाल आमगेले विंगड सिच्युएशन आसच्या पुरो, बिझनेसांत आसच्या पुरो, आमी घडकड आसच्या पुरो ती, और स्टुडंट आसच्या पुरो, प्रोफेशनल आसच्या पुरो ती, आमगेले सामान्य जावन जिवनांतू आमी कशी देवाल ओटू कनेक्शन करूं येता म्हणून हे पळयता. सो त्या अकर्माचे डेफिनेशन म्हळ्यार आमी देवाल खातीर केन्ना आमगेले पुरा जिवनाचे शैली देवाल ओटू कनेक्शन जावन करता ती, गुरु साधून आनी शास्त्रान सांगल्या म्हणके, तेन्ना ते अकर्म जाता. आतां एक दृश्टांत एक सांगयता. फॉर एक्झाम्पल कोणी आर्मीन कोणी योद्धा आसा, तो आर्मीन तशी योद्धा तो बॉर्डरारी और फायटिंग करताना युद्ध करताना कितलींय जना कोण देशद्रोही आसा ती, कोण आमगेले देशा ओटू युद्ध करूं येता ती, तांकां तो मारूं पुरो, 10-20 जना मारूं पुरो, जाल्यार ताका मर्डर केला म्हणून शिक्षा दितात वे? खंडित ना. ताका उलटा वीरचक्र, परमवीर चक्र, तागेले युद्ध ताणें चांग रुपार केला म्हणून ताजे खातीर ताका देशा देखून ताका सत्कार दिता ती, सन्मान दिता ती, मारला म्हणून. त्यांची तो योद्धा आसा तो आर्मी काम करतलो पक्कने ताण रजे वेळार तो गांव आयलो आनी तागेले नेबर आवट तागेले फायटिंग जालें आनी ताण तागेले गन्न काण मारलें, तेन्ना ताका कशें सन्मान दितलें की ना, उलटा तागेले ओटू अगेन्स्ट एक्शन घेवचें पुरोवन ती आनी त्या कामा देखून काण तागेली शिक्षा जातली. आतां त्या आर्मीच्यान निमगिल्यार की हांव 20-25 जना बॉर्डरार मारलें, तेन्ना तुमी म्हाका मेडल दिलें आनी त्यांची गन्नान हांव एकल्या हांगा म्हगेल्या नेबराक कशें की झगड जालें म्हणून मारलें, म्हाका कशें शिक्षा दिता ती? दोन्ही टायम हांव मारला मू ना. एक पंथा ताणें गव्हर्मेंटान सांगलें म्हणके देशा खातीर ताणें देशांत हिता खातीर, तागेले पर्सनल हिता खातीर न्ही, देशा हिता खातीर ताणें कशें की केलें तें काम. सो ह्या प्रकारार आमी अकर्म
आणि विकर्मा विषयी आम्ही समजून घेऊयात केन्ना आमगे निज स्वार्था खातीर आमगेले इंद्रिय तिप्ती खातीर आम्ही देवाल विषय सोडून कसंकी एक संभोग करचे प्रयत्न करता ती तेन्ना ते एक विकर्म जाता म्हणून आता आम्ही नित्य जावन अशें जीवन आमगेलें ते आमी देवाल ओट कनेक्ट करता ती आणि देवाल्या आज्ञा प्रमाण देवान भगवद्गीतेन तू ईशोपनिषदान तू शास्त्रान तू भक्तान स्वाम्यान पुरा सांगिल दाखयल पथारी आम्ही चोल आमगे जीवन करता ती तेन्ना आम्ही एक प्रकारारी ते आर्मी पर्सन पळय कोण कसं की ताण मर्डर केल्लें कितलीं जाणां मारली जाल्यार ताजे परिणाम मेळ्ळी उलटा तागेलो सत्कार समान जालो तशी आमी गृहस्थ जीवन असो रिटायर्ड जीवन असो खंयचेय जिवनांत असो आमगेले आशिल्ले सिच्युएशनांत तूं आमगेली कॅपॅसिटी लेखारी आमी केन्ना देवाल विशय आयकता ती करता ती आमगेले किंचित रुपार सेवा करता ती तेन्ना आमगेलें शरीर मन बुद्धी आमी उपयोग करता ती हे आध्यात्मिक विशय समजून घेवचें तूं तेन्ना ते खंडीत ते धन्य जावचे साध्य असं जीवन ते हे स्वामी सांगतात हातूं आतां भक्ती म्हळ्यार हो विशय सप्लिमेंट न्ही म्हळ्यार आतां आमकां एक पंत आसता पळय की विटॅमिन सी उणी जाल्यार विटॅमिन बी उणी जाल्यार आमी एक गोळी घेता ती की एक सप्लिमेंटरी मेडिसीन म्हणटात ताका पुरास जाल्यार हे एक थोडे ना म्हूण तो भक्ती म्हळ्यार अशी न्ही की एक सान कसं वस्तू आमी एक गोळी घेतली आनी विसरून गेले न्ही भक्ती म्हळ्यार ही एक प्रकाराची जीवनशैली फुडेंचें जीवन आमगेलें आमकां पुरान तूं देवाल विशय दिसनाशा पुरो मात भक्तीमय जीवन म्हळ्यार आमगेलें जीवनाचे पुरा क्षणान तूं आमी ते जीवन कशी देवाल ओट कनेक्शन करून आनी तातूंत देवाले विशय कशी आमी एक पॉयंट आउट करूं आनी तातूंत देवाल निमित्त कशी जाता म्हूण ती मनोभावना ती बुद्धी आमी प्रयत्न करून ते देवा ओट कशी कनेक्ट करूं पळय खंयचो विशय असो आमगे जिवनांत तें एक असल्यार पॉयंट तें एक भक्तिमय जीवन म्हूण सांगेत आता इस्कॉन जालेलें आसा तातूंत तुमकां दिसना सान आसा जाल्यार तातूंत प्रभुपाद स्वाम्यान बरयलेलें की इस्कॉन जातान एक 7 पॉयंट आसा म्हणून ते 7 पॉयंट संक्षिप्त रुपार सांगता जाल्यार ते कसलें जालेलें म्हळ्यार हे आध्यात्मिक जीवनाचे भक्तिमय जीवन आसा पळय पुरा जनाले एक प्रकार कलियुगांत पळयल्यार इम्बॅलन्स आयिल्लें आसा जिवनांत फुडें म्हणके ना खंयचे विशय चड उण्या पुरा जाता आसा जाल्यार हे आध्यात्मिक विशय भगवद्गीता ज्ञान ह्या पुरा कडेन प्रचार जाल्यार ते जिवनांत ते रायट बॅलन्स आपास येवचे साध्य आसा तो आनंद तें एक कारण आशिल्लें दोन्ही कारण तांणी सांगिल्लें की भगवद्गीता श्रीमद भागवतम तशें ग्रंथाचो प्रचार पुरा कडेन विश्वा जावका हे हिंदू समाज मात न्ही पुरा समाजांत हो जावका गेलो विशय खंयचो देश असो आनी ह्या पुरा विशयांत पुरा जनान ओट्टू येवन ह्या एक मनोस्थिती ईशावास्यम म्हळ्यार की आमगेले आमी पुरा जन आमगेले निज जावन स्वरूप आमी आत्मा आनी आमी पुरा जनान ओट्टू मेळ न्हू आमी देवाले अंश आमी पुरा जनान ओट्टू मेळ न्हू हे देवाले उपनिषद म्हळ्यार लागीं येवची न्हय उप म्हळ्यार लागींची कशी देवाल लागीं येवयत आमी देवाल विशय आयकून न्हू देवाल विशय वाजून न्हू देवाल विशय उलोवन न्हू तें एक पॉयंट आशिल्लें चारय पॉयंट म्हळ्यार हे कलियुगांत संकीर्तन म्हळ्यार होड हे संकीर्तनाचो प्रचार कशी करूं म्हूण 5 पॉयंट म्हळ्यार अशें आशिल्लें की देवाल धाम मंदिर पुरा हाचें चांग रुपारी स्थापन करून कशी कोणाक देवाल विशय रुची असल्यार तांकां ह्या मंदिरांत तूं येवेत तांणी इतले सकट करोडो कटल्यान भगवद्गीता हें पुरा बूक विकून गेलेलें आसा ताचे फायदो घेवन आमी भक्तिमयी म्हूण जावन जीवन करूं ते म्हणून ते प्रभुपाद स्वामीले इस्कॉन मुवमेंट स्टार्ट करतना तांगेले हे होड विशय हे 7 पॉयंट तांणी सांगिल्लें आसा सो कशी आमी देवाक आमगेले एवरीडे लायफ म्हळ्यार सामान्य जावन जिवनाक देवाक कशी मना दवरून आमगेलें जीवन करूं म्हूण आनी चारय पॉयंट म्हळ्यार पुरा शास्त्र आसतात पळय ते भगवद्गीता असो भागवतम असो भक्ताल विशय देवाल विशय दाखोवन आमकां एक प्रॅक्टिकली भगवद्गीताचे 700 श्लोक पळयल्यार प्रॅक्टिकली आमी कशी लायफान तूं देवाल विशय उडगास करूं देवाल कनेक्शन करूं म्हूण हो एक व्हड विशय आमकां कळटा आनी तूं हे अनुवादान प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचे आसा मस्त सकट इजम्स आसता ती म्हणून कम्युनिजम कॅपिटलिजम नॅशनलिजम जाल्यार हे पुरा विशय हातूं तांणी एक्सप्लेन करतात की देवाल ओटू कनेक्ट करूं आतां नॅशनलिजम म्हळ्यार अनुवाद केल्यार ताजे देशभक्ती म्हणून आमकां पुरा जनाल देशभक्तीची भावना आसता आतां देशभक्तीची भावना आमी देवाल ओट कशी कनेक्ट करूं आमकां गोत आसा
की भारत म्हळ्यार सगळे सनातन धर्म चे व्हड एक सगळे विश्वा दाखोवच खातीर तसले एक भारत हे धन असं हे आध्यात्मिक ज्ञानाचे आम्ही पुढे येतं की कितली की वर्ष कटल्यान आता नाही 100 कटल्यान वर्ष पुढे आता येतात ती फूड दोकोन अनेक कडेन भूमीचे पुरा कडेन दोकोन भारतात येतात ती कशाला येतात त्यांनी कसले की तांक पुरा जनाक वतस की भारतांत कसं की व्हड आध्यात्मिक ज्ञान असं ते विंगड खंय मेळना म्हणून ताकाची देशभक्ती असल्यार वय आमची देशभक्तीची भावना आम्ही केन्ना ह्या देवाल विषयी प्रचार करतात ती भारत जावन असल्यार आम्ही खंडित हो विषय समजून घेवन आमगेल भितर डिस्कस करूकाची जाल्यार भारताचे निज जावन आमकां देशभक्ती म्हूण असल्यार ते आमी देशभक्ती दाखोवका जाल्यार हे भारताचे ते आध्यात्मिक ज्ञान पुरा विश्वांत पुरा कडेन स्प्रेड जावका त्या प्रकार भावन दाखयल्यार ते आमी देशभक्ती आणि आध्यात्मिक विषय देवाल कनेक्ट करूं सो प्रभुपाद स्वाम्यान हे पुरा जनाल ती देशभक्तीची भावनाच पळय ते कनेक्ट केलेले आता तुम्ही ऐकून अशें पुरो की इस्कॉन मुवमेंटान मस्त सकट देशाचे अमेरिकाचे वय मस्त सकट जन आसा ती आता तांगेर देशभक्ती भावना कशी कनेक्ट केली तुम्ही लेखयत प्रभुपाद स्वामी भारी एक प्रकार तांगेले विद्वान आशिल्ली तांणी तांकां कसं कोरतात केन्ना म्हणून तांकां गोत आशिल्लें आता तुमकां गोत आसल्या पुरो अमेरिका विशयी तुम्ही ऐकून असल्या पुरो अमेरिका म्हळ्यार थंय पुरा व्हड रोड तांकां पुरा कडेन व्हड थंय व्हड घर व्हड रोड व्हड बिल्डिंग अमेरिकान खंयच्यो विषय करचे म्हळ्यार ते विंगड देशाक 100 कटल्यान व्हड विषय करतात तांणी तशें तांगेल्या ती शक्ती आसा आणि पॉवर असते अमेरिका देशांत ताकाची अमेरिका दोकोन आशिल्ल्या भक्तांक प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें तुम्ही अमेरिकाची नव्हे तुमगेल म्हळ्यार तांगेल देशभक्ती भावना तुम्ही भक्तींत भाग घेतात जाल्यार असल कसं व्हड विषय करका म्हणून आता तुम्ही प्रेझेंटेशनांत तो फोटो पळयत ताका टेम्पल ऑफ वेदिक प्लॅनेटेरियम म्हणटा ती ते आणि 2 वर्सान 2023 ताची इनॉग्रेशन आसा मायापूर म्हणून पश्चिम बंगालांत त्या जागेर चैतन्य महाप्रभून जाल्ले जागेर ते देवस्थान बांदितात ती त्या देवस्थान जाल्ले दिसता त्या विश्वाचे पुरा पशी व्हड मंदिर जातलें खंय भूमीर इतलें व्हड मंदिर ना तें सगळे वर्ल्डाचे ते टुरिस्ट अट्रॅक्शन जावचे आसता टेम्पल ऑफ वेदिक प्लॅनेटेरियम म्हणून आसा ते प्लॅनेटेरियम वय आसा म्हळ्यार सगळे विश्वा दाखोवन ते पुराजन ते मंदिर पळोवचे येतले तितले ते भव्य जाता आसा म्हळ्यार तुम्ही पळयता प्रभुपाद स्वाम्यान ते अमेरिकन भक्त आसात पळय तांकां सांगिल्लें व्हड कोण दाखया ती म्हणून असल एक व्हड विद्वान म्हळ्यार तांगेल ती देशभक्तीची भावना आसा पळय की तांणी व्हड करता ती वय तांणी तीची भावना तांणी देवाल भक्तींत उपयोग केली ती सो आमी पळयता की कशी ते खंयचे विषय असल्यार तीच भावना आमी देवाल विशयांत उपयोग करून ती भक्तींत ताजे पालन करून ते ताजे लाभ घेवेत एक पंथ तांणी अखाडांत गेलेली की प्रभुपाद स्वामी अखाडा म्हळ्यार तुम्ही पळयत ते पुरा बॉडी बिल्डर आसता ती पुरा मसल म्हळ्यार पुरा तांणी बॉडी बिल्डिंग करचे येतात न्हय थंय पळयल सिद्धा ते बॉडी बिल्डर्सान तांणी पळयल की आतां प्रभुपाद स्वामीन लेखलें की हांकां कशी कनेक्ट करचें म्हणून तेन्ना तांणी लेखलें की पुरा पशी व्हड बॉडी बिल्डर म्हळ्यार हनुमंतू म्हळ्यार हनुमंताल फोटो तुम्ही पळोवन अशें पुरो देवाल भक्तू तागेली कशी मसल्स आसा ती आनी तागेले कसं शक्ती आसा हनुमंताल मते म्हणजे शक्ती कोणाले ना सो ती शक्ती पळयले आणि तांणी सांगलें की ते तुम्ही बॉडी बिल्ड करता ती तो व्हड विशय एक्सरसाइज करता हो चांग विशय बॉडी बिल्डिंग करचें जाल्यार तुमकां हांव आनीक एक व्हड विशय सांगता पुरा पशी व्हड बॉडी बिल्डर म्हळ्यार तो हनुमंत आशिल्लो आणि ताणें कसं करचें आशिल्लें तागेलें जीवन आनी तागेलें लाभ जावका म्हणून ताणें केन्नाय रामाल नांव घेवचें आशिल्लें सो तुम्ही बॉडी बिल्डिंग करतात वय मात बॉडी बिल्डिंग करता करता हनुमंता म्हणजे तुम्ही केन्नाय रामाल नाव घेवका तेन्ना तुमगेलें जीवन सार्थक जातलें बॉडी बिल्डिंग करता करता म्हणून सो त्या प्रकार पळयत आमी खंयचे सिच्युएशनांत आमी ते देवाल ओटू कनेक्ट करूं येता आतां पुरा जना कोणाक दान करका म्हणून प्रचार दान करका म्हणून एक मनांत आसता वय आतां अन्नामृत म्हणून कितले की सकट आसा म्हळ्यार तो देवाल प्रसाद पुरा जना पावची तशी केल्यार कितले की लक्ष कटल्यान प्रसाद प्लेट पुरा मंदिरा दुखून वांटून घालेलें आसा सो आमी दान करता न्हय ते दान करची वृत्ती वय देवाल भक्तींत कनेक्ट करूं येता आमी कशी मस्त सकट 0 आसा 1 0 2 0 3 0 8 9 10 0 वय असल्यार ते 0 म्हळ्यार 0ची जाल्यार ताची मुखार 1 घाल्यार 1 घाल्यार ते 0ची व्हॅल्यू वाडटा 2 0 मुखार 1 घाल्यार ते 2 0 आशिल्लें ताची व्हॅल्यू 100 जाता त्यांची 3 0 आशिल्ली ताची मुखार 1 घाल्यार ते 1000 जाता
सो ते एक म्हळ्यार एक प्रकार आमी सांगेत ती देवा प्रती आशिल्ली भक्ती. देवाल पशी आशिल्ली भक्ती आमी आमगेल जिवनात सिच्युएशनान तूं त्या देवाल कनेक्ट केल्यार आमगेल जिवनाची व्हॅल्यू तशी वाडता. आमगेल पुरा जनाल एक स्वभाव असता, आमगेल एक टॅलंट असता, आमगेल एक खंयची एक विशय आमगेल रुची असता. वाजूची कोणाक एक पण पुस्तक वाजूची रुची आसच्या पुरो, कोणाक संगीत आयकुची रुची आसच्या पुरो. हे पुरा रुची आमकां सोडका म्हूण ना. एक पंत पुरा जनाक मन अंतेत्ता की हें पुरा गीता भागवत हें पुरा देवा विशयांनी नाका बा, हें म्हाका सांगिल्ल न्हय विशय, म्हाका पुरा विंगडान तूं मस्त इंट्रस्ट आसा, हें पुरा देवार भक्ती आनी केन्ना म्हाका हें टायम ना म्हूण. ना, तुमकां कसन तुमगेल तुमकां खंयची विशयांत रुची आसा, तुमकां बुक्स वाजूचे इंट्रस्ट आसा, तुमकां संगीतांत इंट्रस्ट आसा, ते पुरा तुमी आध्यात्मीक जावन जीवन करतात जाल्यार हें सोडका म्हूण ना. खाली हेंची विशय तुमी कोरयेत देवाल कनेक्ट कर. हक्क म्हणजे बदा आर्ट ऑफ लिव्हिंग. म्हळ्यार कशी तुम्ही जीवन करता ती मग देवा कनेक्ट कर न्हू ते जीवन करता ती तो व्हड विशय. आता आम्ही रातची घर सोडका म्हूण ना. एक जनाला असं की हो हे देवाल विषय म्हळ्यार आनी कसं न्ही योग आनी शास्त्रांत वेदांत आनी कसं की पुरा संन्यासी जावन वचून हिमालयार बशी हें पुरा हें आमकां जावची पुरा न्ही, आमी शहरांत राबता ती म्हणून ना. शहरांत तूं गांवांत तूं खंयी राबचें आसचें पुरो, हाली एक देवाल फोटो दवरलो, ताजे एद्रा एक दिवकी लायलो की देवालो एद्रा एक सान रुपार कीर्तन केल्लें, एक 5 मिनीट बैसून स्तोत्र म्हणलें, एक थोडे एक ड्राय फ्रूट साखर जावं दूद दवर न्हू त्या देवाक कृष्णार्पण म्हणून कसं न्ही पूण खावचे आशिल्ले विशय दवर न्हू एक केल्लें. आनी आमी देवाल विशय आतां तुमी कशी ऑनलायन बसून तुमगेल घरकडे देवाल विशय आयकता आसा ती खंय भायर वचूं का म्हूण आसूं ह्या टेक्नॉलॉजीन ह्या सुविधा कोण दिलेलो आसा. सो आमगेल घरकडे आमी एक प्रकार मंदिराचे एटमॉस्फियर क्रिएट करूं येता. ते आमगेल वैरी आसा, कितलें आमगेल्यान साध्य आसा, आमगेल्यान कितली कॅपॅसिटी आसा त्या प्रकारान आमी ताका आमगेले जिवनांतू ते त्या प्रकार आमी जीवन करूं येता. आनी आनीक एक पॉयंट प्रभुपाद स्वामीन सांगची म्हळ्यार की व्हड जीवन असो सान जीवन असो, क्वांटिटी ऑफ लायफ इज नॉट इम्पॉर्टंट, क्वॉलिटी ऑफ लायफ इज इम्पॉर्टंट म्हूण हें सांगचें आसा. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आसत पळय, तांणी काली 40 वर्स मात आशिल्लीं ती. जाल्यार तांणी ते 40 वर्सांतू ते हरे कृष्ण महामंत्राचे भक्तिमय प्रचार तांणी पुरा कडेन कितले की हजारो लाखो कटले जनाक तांणी ताजे भावन दिले. खाली 40 वर्स मात आशिल्लीं तांणी. सो आयु इम्पॉर्टंट न्हय, जाल्यार व्हड जीवन जे आसल्यार ना ते देवाल विशय करूं येता. रामानुजाचार्य म्हूण ते व्हड संत आशिल्लीं ती श्री वैष्णवाचे, तांगेल आयु तांणी हें हांग दोकोन हें जगत सोडची पशी फुडें तांणी तांगेलें हें जन्मांत तांणी तांकां दाखोवन 120 वर्स सांगलें, 120 इयर्स आयु आशिल्लें. सो 40 इयर्स तुमगेले आयु असो और 120 इयर्स आयु असो, ते क्वॉलिटी ऑफ लायफ इज इम्पॉर्टंट, नंबर ऑफ इयर्स इम्पॉर्टंट न्हय म्हण प्रभुपाद स्वामी सांगता ती. आनी हें पथांतू भक्तींतू थोडे वेळ तुम्ही मुखारसून गेल्यार एक पंथ देवाल विशय आयकलो, एक स्तोत्र आयकलें, एक लेक्चर आयकलें, एक खंयची भक्ताल विशय तुम्ही संग केलो, तांतू ताजे फायदा आसा मुखारसून ताजी कांय ताचे नुकसान ना, ताजे लाभ आसा. भगवद्गीतेंतू देवान 2 अध्याय सांगचे आसा, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायेतो महतो भयात. म्हळ्यार स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्प वय धर्मार मार्गार तुम्ही चढले वे, थोडे वेळ एक देवाल नामस्मरण केले वे, मस्त नाही थोडे वेळ केले वे, त्रायेतो महतो भयात. म्हणजे यमपाशा दोकोन तुम्ही भिवका म्हूण ना, पुरा पशी व्हड भया दोकोन हांव तुमगेल रक्षण करता म्हणून देव सांगता म्हूण आमी पळयत. मुखारसून हे लास्ट पॉइंट हाचे बिफोर वी कंक्लूड की अल्ट्रुइझम म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन हें सांगता ती की अल्ट्रुइझम म्हळ्यार एक विंगड जेन्ना बरें जावका म्हूण ते आमगेले हातूं एक भावन आसता, त्या वेळी आमी ती भावना आमी भक्तींतू कन्वर्ट करूं येता म्हूण. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी हें आतां हेची सेशनांतू आमी स्वल्प एक किंचित रुपार एक एग्जाम्पल पळयलें आनी कंक्लुजनांत आमी आनीक थोडे पळोवया की आमी कशी आमगेल जिवनांत विंगड तो विशय आसत पळय तो कशी आमी देवाल कनेक्ट करूं येता म्हूण ती आमी तशी बुद्धी आमगेली युटिलायज करूं म्हणजे उपयोग करूं. आनी हें शास्त्र ईशा उपनिषद भगवद्गीता हें पुरा आमी पळयता आसतना पळय तेन्ना आमकां तें कनेक्शन येता. कशी
आणि हे ईशोपनिषद पळय तुम्ही आता भाग घेता आसा ती आता हे 2 वर्स तशी मुखा वयले हे एकदम एक प्रकार चांगल्या म्हणके ती प्रभुपाद स्वामीन बरयलें हे मास्टर पीस म्हणून सांगेत हाचे अनुवाद पडलेला री कशी स्टेप बाय स्टेप आम्ही मुखारसून वचीत भक्ती इंतू म्हणून पुरा कळता कृष्णालें देवालें रक्षण खंडीत आसता आमकां कशी त्या चैतन्य महाप्रभून त्या वाट दाखोवन दिलेले आसा कलियुगांतू की कशी सुलभ रितेरी हे भक्तिमय जीवन करूं येता म्हूण हरे कृष्णा महामंत्र जप करून ताजी चैतन्य महाप्रभू विषय तुमकां आनीक जानकारी जावका जाल्यार म्हळ्यार एक पण आमकां गोत आसना कितले महान भक्त आशिल्ले ताजे विशय फाल्यां एक ड्रामा आसा फाल्यां फायचे दिवस त्या डिटेल्स तुमकां ग्रुपार मेळटले ते तुमी ड्रामा पळयल्यार तुमकां चैतन्य महाप्रभू विशय म्हळ्यार तांणी कितले एक व्हड महान व्यक्तित्व आशिल्लें ते तुमी पळयत फाल्यां त्या ड्रामांत तशींच आमी एक पळयत की परीक्षित महाराजा विशीं तुमी आयकून अशें पुरो की परीक्षित महाराज म्हळ्यार तो उत्तरेल गर्भांत आशिल्लो अभिमन्यू आनी उत्तरेल पूत तो गर्भांत आसतना अश्वत्थामान ब्रह्मास्त्र मारलेलें ताका मारूक जाल्यार ताका ब्रह्मास्त्र मारतना देवानची तागेल्या गर्भांत रक्षण केलेलें ताका ब्रह्मास्त्रान ताका कसले नुकसान जायना अशी देवान तागेलें रक्षण केलेलें परीक्षित महाराजान रक्षसिती विश्वासो म्हूण देवाल रक्षण केलेलें मात तुमी ह्यांच पळयत की तुमकां परीक्षित महाराजाल काणी गोत आसल्यार की परीक्षित महाराजाक मुखारसून श्रृंगील श्राप येता की तक्षक राक्षस येवन 7 दिवस भितर ताका मारतलो म्हणून तेन्ना तुमकां मना येतलें की रक्षण खंय केलां देवान वय गर्भांत आसतना रक्षण केलेलें वय अश्वत्थामान ब्रह्मास्त्र मालसिता आतां तक्षकान येवन चापतान वय रक्षण केलेलें न्हय तें देवान रक्षण करनी म्हणून आमकां मना येवचें पुरो न्ही देव आमकां पुरा अवस्थेंत रक्षण करता आमगेल भितरी परमात्मा जावन आसा ताका पुरा गोत आसा आमगेल रक्षण कशी करचें म्हणून देवा हांव तुगेलोची म्हूण आमी केन्ना देवाल शरण वतात पळय तेन्ना देव आमगेल खंडीत रक्षण करता जाल्यार देवाल मनान तूं आमगेल रक्षण म्हळ्यार देव आमगेल आत्मा खातीर कसन चांग त्या रुपार रक्षण करता एक पण आमी लेखच्या पुरो ती आमगेल मनान ती इच्छा आशिल्ली ते जाय न्ही मू देवा म्हणून जाल्यार देव आमगेल्या आयचे आनी फाल्ल्याच रक्षण म्हूण न्ही देवाक आमगेले जन्मजन्मांतराच रक्षण करचें आसा ते 7 दिवस परीक्षित महाराजान कसन जाल्लें ताका श्राप मेळ्ळो सिता परीक्षित महाराजाल उद्धार जाल्लो परीक्षित महाराजान कसन केल्लें ते गंगे तीरेर वचून शुकमुनीले भागवतम तो बैसून आयकलो पुरा ऋषी मुनी आयलीं ती आनी शुकमुनी म्हळ्यार इतलो व्हड व्यक्तित्व आसतांगेलें की तो वेदव्यासाल पुत्र जावन आशिल्लो शुकमुनी ताणें परीक्षित महाराजान तूं 7 दिवस भितरी ते 18,000 श्लोक भागवतमात सांगले आनी परीक्षित महाराजान तक्षक राक्षसान येवन चापची पशी फुडेची ता आत्म तागेले शरिरा दोकून सोडून तो कृष्णाले देवाले पावलो म्हूण सांगिल्लें आसा तक्षक राक्षसान येवन चापताना ते परीक्षित महाराजाल शरीर मात आशिल्लें खंय त्या आत्माचो उद्धार जालो म्हळ्यार हाजेन कळयत की तक्षक राक्षसालो राक्षसाल श्राप मेळ्ळा अशें पुरो जाल्यार तांतूय देवान तागेलें रक्षण केलां तागेलें आत्माचें रक्षण केलां ताका आतां आमगेलें एक पण आमगेल्या जिवनांत आमकां दिसचें पुरो की हें कश्ट आयलें मू देवा ही म्हगेली इच्छा नाशिल्ली तूं म्हगेलें रक्षण कर न्ही वे जाल्यार आमकां विश्वास दवरका देवान की आमगेल्या जिवनांत ते कशें की कश्ट आयलां जाल्यार वय देवान ते कश्ट आमकां आमगेल्या आत्माच्या उद्धारा खातीर हाडून दिलेलें आसा देव केन्नाय 100% एवरी सेकंड क्षण आमगेलें रक्षण करता तो विश्वास आमकां सुका आनी ती भावनान ईशावास्य म्हूण ती भावनान आमी केन्ना हें करतात पळय तेन्ना आमकां कांय कश्ट येना ते शुकमुनीन तें चांग रुपार भागवत सांगून दिलेलें आसा ताचेर परीक्षित महाराज उद्धार जालेलें हे शुकमुनी विशय वय हें सॅटर्डे डिस्कशन आसा भागवत पुराण कोंकणी तुमी हे वे आयकून घेवेत जावं शुकमुनी विशय हें सॅटर्डे एक सेशन आसा हाजे विशय सो भक्ती म्हळ्यार कल्पतरू आमगेलें इमोशन्स आमगे सामाजिक जावन आशिल्लें सुख आमकां बुद्धींत कसन जावका ते पुरा आमकां भक्तींत मेळटा ताका भक्तीक कल्पतरू म्हणचें देवाल दय म्हळ्यार हे जिवनांत तूं पुरा पशी व्हड विशय कश्ट दुःख सुख येता आसता जाल्यार आमकां ते मालगड्यान दाखोवन दिलेले वाट गुरून स्वाम्यान हे साधू शास्त्रांत पुरा दाखोवन दिलेले वाटान आमी ते भक्तिमय जीवन केन्ना करता ती तेन्ना आमकां पुरा मेळटा भक्ती करता जाल्यार इंग्लिशान सांगचें म्हळ्यार वी कॅन स्टार्ट विथ वॉट वी हॅव अँड वॉट वी कॅन आमगेले कसन आसा आनी आमगेले कसन आमगेले क्षमता आसा आमगेले कितले बल आसा त्या प्रकार करूं येता कसन व्हड रुपार करता म्हूण ना
सान रुपार वय आमगेल्या कितली शक्ती आसा आमी कसं कोर येता त्या प्रकारार केल्यार वय देव संतुष्ट जाता ते खंडित देवाल खातीर रामाल खातीर हनुमंतान सगळो पर्वत कोण वेल्लो तोवे भक्तीची आणि सान ते एक स्क्वेरिल आशिल्लें ताणें एक सान फातोर वचून ते सेतू बंधनांत हेल्प केलें त्यावेळी देवाल खातीर तितले व्हड विशय देव हें पळयना की कसन तुम्ही होड कसं करतात की सान कसं करतात ती देव भावग्राही जनार्दन तो चांग रुपारी कसन ती भावनाची देव पळयता सर्व भावे भगवत आश्रय भगवत भक्तीत सर्वम म्हणजे केन्ना आमी भगवत देवाले आश्रय घेता ती सर्व भावे भगवत आश्रय भगवत भक्तीत सर्वम आमकां ते पुरा खंडित मेळचे साध्य आसा आणि देवाल भक्ती करताना आमकां जिवनांत कसन जावका ते खंडित मेळटा आणि देव रक्षण करता आणि SSS फॉर्म्युला तुम्ही उडकास दवरता स्मॉल सिंपल स्टेप्स कसं होड करका म्हणना आणि हे ABCD उशीर कर ABCD म्हळ्यार असोसिएशन कितली जाता तेन्ना देवाल संघांत येयाती भक्ताल संघांत येयाती सिंपल हे पुरा ऑनलायनात प्लॅटफॉर्म जातात घरकट दुकान भायर वचका आवय म्हणना आणि तू भाग घेयाती हाजी विषय तुम्ही चिंतन करूयाती बुक्स आसात ईशोपनिषद भगवद्गीता दिवसाक एक 10 मिनिट 15 मिनिट काण वाजियात डेली और डेली टाइम नातल्यारी वीकेंडांत एक वाजियात अर्ध घंटा आणि हरे कृष्ण महामंत्राचे जाप एक 100 पंत 108 पंतावे करू जात जाल्यार ताजेन स्टार्ट करूयात कितली चड करू साध्य आसा तितलंच आणि घरकड्याची एक देवाक एक दूध की एक सान एक रुपार एक ड्राय फ्रूट की एक निवेद कोण प्रीती देवाल फोटो येता की तुमगेले देवा फळेर दवर न्हू ते प्रसाद म्हणून ग्रहण करचें हे स्मॉल सिंपल स्टेप्सांतूची आमी देवाल विशय पुरा कोळ घेवेत आणि कश्यांची एक लास्ट एक पॉइंट कोण कंक्लूड करता की कशी पुरा एक बिझनेसांत एक ट्रिक्स असतात न्हू तुमकां पुरा जेन्ना बिझनेस कोता कोणी एक धान्या बिझनेसांत तशें पुरो कोणी एक शेअर्सा बिझनेस आसचे पुरो कोणी एक विंगड खंयचे बिझनेस आसचे पुरो ते एक बिझनेसांत तूं सक्सेसफुल जावंक यशस्वी जावंक त्या बिझनेसाच कसं की एक इम्पॉर्टंट पॉइंट असता ते समजून घेतल्यारी तुम्ही तुमगेले प्रोफेशनांत की कामांत की बिझनेसांत सक्सेसफुल जावेत आतां भक्तीन तूं सक्सेसफुल जावका जाल्यार ते कसं की एक पॉइंट आस की वय भक्तीन तूं तुमकां सक्सेसफुल जावन घेवका जाल्यार ही भावना दवरून घेवचें की देवा तुगेले कांय न्ही तुगेल कसं की मेगेल जीवनांत पुरा चांग आसा ते तुगेल दयेनाची म्हण ही भावना केन्ना आमगेल मन अंत आसलें पळय तुम्ही भक्तीन तूं सक्सेसफुल जावच्या खातीर तुम्ही फिट कॅन्डिडेट अहंकार सोडूं कसं की आमकां संसान विशयांत अहंकार येता जाल्यार खंयचे आमगेल जीवनांत चांग आसता पळय तेव्हा हे तुगेल दयेनाची म्हूण ही भावना दवरची पळय शिष्याष्टकमान तू चैतन्य महाप्रभून एक सांगिल्लें आसा त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी म्हणून देवा नामस्मरण देवा लुडगास कोण दवरका जाल्यार ही एक नम्रशील भावन दवरका की देवा हांव कसं मेगेल प्रोफेशनली सक्सेसफुल आसचे पुरो आमी कसं एक सान वस्तू जाल्यार आमकां अहंकार येता त्या अहंकार कसं न्ही देवा तुगेल दयेनाची हे पुरा जावचें म्हणून त्या प्रकारार भावन करून हें जीवन केल्यार 100 कटल्यान वर्स वय वाचल्यार आमगेलें जीवन धन्य म्हणून हांव कंक्लूड करता आणि ह्या प्रकारार जीवन केल्यार आमकां पुरा प्रकारार ते आत्मा जावंक आशिल्ले ते आनंद संतुष्टी ते मेळटा आणि आमी सुख दुःख हाजी परे जावन आमी आत्मा जावंक आशिल्ले ते आनंद आमकां प्राप्त जावचे आशिल्लें साध्य आसा सो इन कंक्लुजन ह्या पॉइंटाचे हांवें समरायज करता म्हणजे जाल्यार आयच्या श्लोकांत तूं अशी दाखोवन सांगिल्लें आसा की खंयच्याय प्रकारार आमकां देवाल विशय देवाल ओटू आमी कनेक्शन जाता ती तेन्ना आमकां मृत्यू भया दोखून भायर येता आमी अकर्मा विशय डिस्कस केलें अकर्म म्हळ्यार देवाल विशय देवाल ओटू भक्तिमय जावन करचे आशिल्ले विशय ताका अकर्म म्हणचें आणि त्या प्रकार खंयचेय आसो आमगेल्या जिवनात भाग्य आसो खंयचेय वृत्ती आसो ते आमी देवाल ओटू कनेक्ट करता ती कशी प्रभुपाद स्वामीन एग्जाम्पल दिलें ते आर्मीचे एग्जाम्पल आशिल्लें आमगे आमी डिस्कस केलें सेकंड आमी पळयलें की देशभक्तीची भावना तीवय आमी कशी देवाल ओटू कनेक्ट करूं येता आणि कशी ते अखाडांत तूं तांणी अखाडांत तुम्ही बॉडी बिल्डिंग करचे पुरो जाल्यार रामाल नामस्मरणय करया ती प्रभुपाद स्वामीन सांगला म्हणके तेन्नाय तुम्ही देवाल ओटू कनेक्ट करूं येता सो खंयच्याय प्रकारान आमी खंयच्याय स्थितीन तूं देवाल ओटू कशी कनेक्ट करून आमी आमगेलें जीवन व्यतीत करता ती नामस्मरण करून तें जीवन धन्य म्हणून सांगता हांवें हांगा हें सेशन राबयता पुरा जना धन्यवाद की तुम्ही हें पुरा सेशन आयकता आसा ती
देव आमकां पुराजना बरें करो, आमी देवाले हेंच मागून घेवचें की हें भक्तिमय जावन आशिल्लें जीवन, मनुष्य जावन मेळिल्लें आशिल्लें जीवन तें भाग्य मेळिल्लें आसा आमकां. हें जन्म धन्य जावका, हें जन्मांत आमकां भक्ती देवाल मेळका, देवाल दय मेळका आमकां म्हणून आमी हें प्रार्थना करून पुराजन ओट्टू मेळून प्रार्थना करुया. आणि कसं हांव सांगिल्लें आशिल्लें चूक आसल्यार तुमी क्षमापण कोन्न दिवका. कसं की सिंपली हांव रिपीट केलेलें आसा, म्हाका तें रिपीट करता मागीर चूकी जावन आसच्या पुरो, ताचे खातीर तुमी क्षमापण करका. आणि कसं तुमकां चांग दिसली म्हण जाल्यार तें प्रभुपाद स्वामी आनी हें देवाल स्वाम्याली दया ताजेन तुमकां कसं की चांग विशय दिसलो म्हणून हांव हांगा राबयता. तुमगेले कसं कॉमेंट कसं क्वेश्चन असल्यार तुमी सांगेता. धन्यवाद पुराजना. हरे कृष्ण.